तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुल तुझी दात जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुलदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू म्हण सर्वेस पोरदनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती कशी गाऊन तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुल तुझी दात जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुलदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज परत एक बटी जेजू क्रिस्त मागण्या विशीं चड आसक्त दाखोवन ताच्या शिसांनी आमकां मागोवंक शिकय म्हणल्या वेळार तस्सो खुद्द तांकां एक भोव आपुरबायचे मागणे शिकयता. खंडी जावन तेंच मागणे आमी हर एक दीस वा थोडे पोटी दिसाक 3 या 4 पोटी म्हणटा. तरी ह्या मागण्याचो प्रभाव कसो जाला आमच्या जिणेंत, खंयच्या रितीन हे मागणे भोव वर्ते मागणे जावंक पावलां आमच्या जिणेंत, ते आमी विचारूंक जाय आनी ह्या विशीं आमी नियाळ करूंक जाय. तर तोच जेजू क्रिस्त आमकां उत्तेजन करता आसतना आमी चुकून पडल्या सर पातका बसत आतां देवतान बक्षां मागया अशें अर्थाबरीत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमकां आमी आतां तयार करया. सांगता म्हणया, हांव पातकें सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो कोणी हांव सर सांगता मना चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पचोत सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचें काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागया आमचो भाव नवीन आपाचो तो आयच्या दिसा सांजेच्या वेळार आपणाची दियकनाची वर्त घेता आसतना तो जेजू क्रिस्त ताका स रितीन बेसावन बरोवन दी आनी ताच्या मुखल्या मिसावांत ताका वाट दाखोवन दिवन दी. सोरेस्परा,
तुझ्या वेचेत पोव जाते आनी भाग्यवान जुजयक तुझ्या पुताचे भोव भाग्यवंत आवयस पोती जावन तुवें विंचून काडलोय. हे आमच्या सर्गींचे राखण्याचे विनवणेन आनी मजतेन आमचे कुटुंबा मोगान आनी शांतेन जियोवंक आनी कुटुंबाचे वडील आपणाचे अधीन आसलेल्यांक जतनान आनी मायपासन सांबाळून आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देम तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता सस्तांच्या सस्ता. आमेन. सांफवलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, 14 वर्सां उपरांत बर्नाबासाक घेवन परत्यान हांव जेरुजालेम गेलो. ती ताकी हांवें म्हज्या सांगाता व्हरून गेलो. पूण हांव थंय गेल्लो जाल्यार म्हाका लाभलेल्या दैवीक प्रेरणान पाळो दिवन उपरांत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव परगट करतलो. ती सुवात हांवें कसकेन तेंच्या मुखेल्या उजेर घाली. कित्याक म्हळ्यार तेदोळ पर्यंत हांवें धांवतलो ती धांव व्यर्थ जायत म्हूण म्हाका भें आसलें. जशें सुनात केल्ल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद पेद्रूक मेळ्ळ्या तशें सुनात करिनातल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण ते सकड तवळ सभेचे खांबे कशे आसल्यान जाकोबा केपासाक आनी जुवांक देवातावन म्हाका मेळिल्ले ते हें विशेश देणें वळखून म्हाका आनी बार्नाबासाक आपले 6 वावराडी म्हूण पासारले. आनी हे संमतीचो गुर्त कसो आनी एकामेकाचे हात धरले. हांवें आनी बार्नाबासान हेर जातीच्या मदें आनी तांणी सुनात केल्ल्या मदें वेचे म्हूण निर्धार केलो. तांचे मदें दुर्बळ्यांचो आनी उगडास विसरचो न्हय म्हूण एक मात्र तांणी आमकां सांगलें. तेंच करूंक आमी जायती आतुराय दाखयत आयलोलो. पूण केपास अंतियोगाक आयिल्ल्या वेळार हांव ताका मुखामुखी आडवलो. कित्याक तो सारकें न्हय आसलो करतलो. जाकोबान धाडलेले थोडे जण येवच्या आदीं हेर जातीच्या भावा सांगाता तो जेवतलो. पूण ते जण येतच सुनात जाय म्हूण करतल्यांच्या बियान हेर जातीच्या तावन तो पयस गेलो आनी मेकळो रावलो. उरलेल्या जुदेवांनी ताचे सांगाता मेळून कापाटीपण आदारले की बर्नबास सयत तांच्या कापाटीपणाक बुरलो. पूण सुवातेच्या 7 प्रकार ते सीदा चलनात म्हूण म्हाका दिसतस सगळ्या उजीर केपासाक हांवें म्हळें, जर जल्मावन जुदेव जावन तूं जुदेव बरी न्ही बगर हेर जातीच्या बरी जियेते जाल्यार तुवें हेर जातीच्यांक जुदेव बरी जियोंक बळ करचें कशें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. सर्वेस्परा वाकणा सर लोकांनो ताका नावाडा सर जनांगानो. सगळ्या संवसारा वचून सुवार्ता परगट करा. बळवंताचो मोग आमचे थंय ससनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणचे बापा म्हणून तुमी उलो मरशे करता. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. एक फावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जाताच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुवावन आपल्या शिसांक शिकयले बरी, तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तो वळो तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. देवाचें उदार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आत्तां आमी सुवार्तेंत आयकलां बरे, जेजून आपल्या शिसांक ते मागणे दिवचे पयलें थोड्यो गडितां घडटात. पयल्यान पयलें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा, जेजूचे शिस ताचे सांगात रावतले, ताचे सांगात जियेतले, ताचे सांगात भोंवतले, आनी जे कितें जेजू करता तो चड संगती ताचे शिस पळोवन आसले. तरी इतलें पुरो ताचे सांगात आसून करता आसतनाय एका संगती विशयांत तांचे ते उणेपण आसले, या अस्कतकाय आसले. ते जावन आसले निजायकी मागणे कशें करचें. देखून हांगासर पयल्यान पयलें जेजू एका जाग्यार मागणें करचें ते पळयतात. ताच्या इतल्याकच एकलोच रावन आपल्या बापा लागीं तो उलयता आनी बापा लागीं तो मागता. हें जेजूचे शिस पळयतात. पूण पळयता आसतना फकत जेजू चडशी वचून सोम्या आमकां मागणी शिकय म्हणना, ताच्या बदला कितें करतात, तो म्हणटा, शिस्ता मदलो एकलो अशें म्हणटा, सोम्या, जुवावन आपल्या शिसांक शिकयलें बरें. वय तांणी पळयलां, जुवावन आपल्या शिसांक ताणें मागणें करून शिकयलें, त्याच परी आमकांय शिकय. तांणी जेजू मागचें पळयलें, उपरांत आतां जुवावन शिकयलें बरें, आमकांय शिकय. वय जर तर लोकाच्या लोकाचो अध्याय 17 तांतो आमी वाचता, सोम्या चडय आमचो भावार्थ. वय भावार्थी आमच्या जिणेंत भोव गरजेचो. पूण आज आमी सोम्या जुवांच्या शिसांक शिकयलें बरी, आमकांय तूं मागणें करूंक शिकय. तो जेजू कितें सांगता, जाल्यार हांव तुका मागणी शिकयता म्हणना, बगार तुमी मागणें करतना अशें म्हणा. भोव अपुर्बायची उतरां. पयल्यान पयलें जेजून आपल्या बापायक होगल सुंचें, आपल्या बापायक दिन वाचूंचें, तुजें नांव पवित्र जावं. भोव अपुर्बायची उतरां न्ही. ताका दुसरें खंयची उतरां अपरिशद जाल्ले, पूण पयल्यान पयलें प्रथम स्थान जेजून दिवचें आपल्या बापायक. कित्याक म्हळ्यार जेजूक मात्र कळीत आसलें बापायची भास, द लँग्वेज ऑफ गॉड. देखून पुताचो आनी बापायचो संबंद कितलो लागशिल्लो म्हणलें हांगासर आमकां समजून येता, आमकां कळीत जाता. देखून पयल्यान पयलें बापायक तो होगल शिकता, ताच्या उपरांत
त्याच बापायचे राज आमचे मदगाद येवं, आमचे संगी येवं, त्या राज्यांत आमी जिवंक जाय. पूण ते राज्य जोडूंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय? पयले आमच्या सालत्या जिविताक दिसपरतो ग्रास आमकां फावो जावंक जाय. ह्या खातीर तुमी मागा, देवाक पयले वर्णया, ताका होगलसिया, आनी तेच राज्य आमचे संगी आमच्या मदगात येवन उपरांत आमकां तें काम बऱ्या रितीन करच्याक आमकां दिसपरतो ग्रास आमचे कुडीचे बोल आमकां जाय. आनी असल्या संदर्भार आमी अस्कत म्हूण जेजू कळीत आसले. कित्याक जेजून ताच्या तशीच तें पळयलां, कितले बोटी ते चुकोन पडले, कितले बोटी आड वाटे बेचे, हें पुरो कळी जावन म्हणटा ती अस्कतकायेक आमकां परत एक अवकाश मेळोंक जाय, परत एक चान्स मेळोंक जाय. ते चान्स या अवकाश मेळोंक जाय जाल्यार आमी चुकलेल्यांक बोगसूंक जाय. आमचेर चुकलेल्यांक हर एकल्याक आमी बोगशिता म्हळ्यार आमचे ते तो बोगसून असो स्पिरीट आसूंक जाय. केन्ना आमचो बोगसनाचो मनोभव आसा, बोगसनाचें वातावरण आसा, तेदला आमी एकामेकाक कोणी चुकून पडल्यार तो म्हजोच भाव, म्हजेच भय म्हणून मानूंक घेता आनी एक अवकाश दिता. आनी तितलेंच न्ही, तो भाव आनी भयणी म्हाकाय अवकाश दिता. कित्याक ताणें म्हाका बोगशिलें देखून हांवें ताका बोगसूंक जाय. असलें एक भोव अपुर्बाचें वातावरण थंयसर विसरता. आनी तशेंच आमी ताळण्यांत पडटना त्या ताळण्यांतान भायर येवंक तें मागोवंक जाय. कित्याक जेजू आमचें जिवीत भोव अपुर्बायेन समजून आसलो. तर मोगाच्या भावा आनी भयणे, आमी खंडीत जावन हर एक दीस मागता. थोडे फावटी दिसाक 3-4 फावटी हेंच मागणें बापान शिकयलें आमी मागता. पूण मागता आसतना खंयच्या रितीन आमचो भावार्थ कसलो, आमचें भक्तीपण कसालें, देवस्पण कसालें, हें फकत म्हाका कळीत आसा म्हणून एकच फावटी मागता हांव गे. कितेंच अर्थ कळले नासतना, समजन आसतना, कित्याक म्हाका बायपाट कळीत आसा देखून हांव बराबरा म्हणटा की ह्या दिसाक 3 फावटी न्ही 5 फावटी म्हळ्यार ते हर एक फावटी म्हणटा आसतना तो हर एक शब्द म्हज्या काळजांत म्हाका दाखयता. म्हाका काळजांत हें जावन आसा, ह्या मागण्याचो अर्थ ते समजून घेता गी. ह्या आमसोरान म्हणून ते मागणें सुरू केलें कळीत आसा आनी आखेर जालें कळीत आसा. पूण ताचें मोत घातक तें आसलें म्हणून भोव अपुर्बायेन आज शिकवून दिलें तो अर्थ आमी समजून घेता गी. तें भोव गरजेचें. तेन्ना मातर जेजून म्हणले वरी मागा तुमकां मेळटलें, सोदा तुमकां दिसतलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. तर ह्या 3 संगतींनी हे मागणें भोव गरजेचें जावन आसा. भक्तीपणान भोव अपुर्बायेन आमी मेडिटेशन म्हणटा, रिफ्लेक्शन करून नियाळा मुखांतर ध्याना मुखांतर करता जर खंडीत हर एक फावटी, एक फावटी न्ही 10 फावटी म्हळ्यार दिसाक हर एक फावटी ह्या मागचो अर्थ समजून आमचें जिवीत भावार्था मुखांत गरज आमच्याक कितेंच दुबाव आसचो ना. तर तसो जेजू क्रिस्त थोड्याच वेळान आमच्या काळजांत येता आसतना तो आमकां उत्तेजन दिवन दी, धैर्य दिवन दी, आमचें जिवीत प्रकाशान भरोवन दी. देव तुका
शेता भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानपदाचलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक बागेवन झुजन तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलय. तसो उगडास काडून ही वाकानाची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणता, तुजे किर्त बरगडता. ह्या नितीवंत मनशांक तुवें आमकां देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाणया साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विसलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणतात. तांचे सांगाती आमचें ताळें मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरार सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचें. तेच परे जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही ओरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेलें तुजे पय सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरी देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत झुजय सोपते भाग्यवंत धर्मतान सर कळ्ळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाम आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदराने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. परत एक पटी आनी एक अवकाश तेंच मागणे नियालोन भक्तीपणान म्हणूंक तर आतां सांगाता म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेश परास सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो वशेन अतिरिक्तांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसूं. माय म्हाका असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जेवणा आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दिलो काळजान म्हज्या करून बिडार तुजे तबेन घेताय
तुझ्या येण्यात जोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुझ्या येण्यात जोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मुझे येऊका शेता स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिगडा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मे काळजाता प्रार्थया बापा सर्ग संसाराच्या धनिया तुझो पोत संसारा आयलो तेदना बागेवन झुजेन आपल्या प्रामाणीक आनी कालत्या सेवेन सोडून जाका बान तुजे येवजणेक पावलो दिलो ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचे जिवीत सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडून त्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून येयात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार सांजुजे बापाक नवेन सांजुजे बापा नजरच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कॉव्हेंताचो पात्र म्हणून आमी स्वीकार केला आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतल्यांची मेटां तूं सांबाळ जशें नजरच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडांत वडिलां आनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी कुटुंबा जिविताच्या पात्रोनां आनी वावराड्यांच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळां भरीत कर तुजे सरशीं आयली आनी तुजे लागीं मागलें मेळनासतना कोणी पाटी वचोंक नात म्हणल्या आविल्याची सांत तेरेसाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर तेसावां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपोवन दिता आतां एक घडी बरो आतां आमची सर तेसावां विनवण्यो ताच्या मुखार दवरया सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशें सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार ना मान बरये कृपेन भरले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू भगवंत मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Sarko asro
आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.